지보 거누주로 다시 암카 지위 고차 아이스 디우 암소우르이 떠도 다시 암카 지위 고차 아이스 디우 암소우르이 떠도 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटिता देवाक दिनवासून आना मारिया आझावेदो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून लॉरेन्स लुकस आनी सुकोरिना आब्रांचीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ग्रेसी आल्मेदा आनी चार्ल्स्टन फेर्नांडीस तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमचे पासत आमच्या घोराब्या पासत आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया युक्रेन आजून पासून घेर चालू आसा त्या लोकां पासत मागुया हें झूज बेगीन सोंपूंक आनी थंयसर शांती जावंक आमी देवा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो पुनर्जीवन जेजू आमकां आपलो पवित्र आत्मो पाठोवन आपूण स्वर्गार वेता म्हूण आमकां सांगता जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचे परबेची आमी तयारी करता आसतना आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याकूय तयार जाता तर आमकां जण एकल्याक पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन आमी जेजूचे खरे मिसियोनार जावंक आमकां कृपा मागुया आनी जायते पावटी पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमी उक्तीं रावंक ना देखून हे पवित्र मिसाचे भेटेन देवाचे काकलुतीक फुलां मारुया हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया बो काकलुत्सार देवा पास्कांचो गूट समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप तोरासा तावन तारवार बसून आमी न्हीद समेतारयेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसाक निपोलीक आनी हांगा तावन आमी फिलिपाक पावल्या हे मासादोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकाराचो एक जोमो थंय रावतालो ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आनी त्या शारा भायर नदीशी गेल्या कित्याक ती मागणें करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें आनी थंय बसोन आनी जोमातीक आयलोल्या बायलां कोडे उलोवंक लागल्या आमकां आयकतल्या मोदें तियातिरा नोगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली ती देवाची कोरी भोगतीन जांबळ्या रंगाच्या लुगटाची ती धंदो कोरी पावलू सांगतालें तें आयकून सोम्यान तांची काळजां उगडलीं तिका आनी ताच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत ताणें आमचे लागीं अशें मागलें
हांव खरेपणी सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण ताणें नीट केलो. देवाचें उतोरें. साबाक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. पोतून म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेन गणगणान ताका किर्तन करात. तो आपलो रोसनार म्हूण इस्रायलाक संतोष भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. साबाब सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूंक घुमटां आनी सितारा ताचे मुखार वाजोवंक, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. साबाब सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. आपल्याक मेळ्ळोल्या जैतान भोग संतोश भरीत जावून आनी कुशालकायेन उल्हास सोडून देवा मुखार सोरपोटूंक ताची स्तुती करूंक. ताच्या ओटार आसूं देवाची वाखाणणी. हातून तांच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. साबाब सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. बापासून निपजता तो संतोष स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सोबे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सरी पाठयतलो तो शारोती, म्हणजे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजी सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालो न जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर येतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. Father, how they can do this? Is their conscience dead? हो प्रश्न म्हाका कोणें विचारलो. आनी कित्याक लागून जें कितें ह्या दिसांनी धर्माचे बाबतीन घडटा वा धर्मभेद करपाचे बाबतीन घडटा, एकामेकाच्या धर्माक आमी अकमान करता. बो करून आमच्या क्रिस्ती धर्माचेर ह्या दिसांनी जायतो आताक जाल्लो आसा दिसती पडटा. तेन्ना हो प्रश्न विचारलो. जे भाशेन ते उलयतात
जावं टीव्हीचेर न्यूजाचेर वो व्हिडियोज करून धाडटा तांकां कुसेंस ना फादर हो प्रश्न म्हाका विचारलो. हांव चिंतपाक पडलो तेन्ना म्हज्या मनांत आनीक एक प्रश्न आयलो. इज इट अ डेड कॉन्शियन्स ऑर इज इट अ ट्रेन्ड कॉन्शियन्स? कित्याक जे भाशेन ते उलयतात दिसता कितें तरी सांबाळपाक ते अशें उलयतात, म्हणजे आपणाचो धर्म सांबाळपाक उलयतात. थोडे जाण उलयता आसतना गोंय सांबाळपाचें उलयतात, त्या पासत गोंयचो इतिहास पयलींच्यो आदल्यो वस्तू आसात त्यो वयर काडटात. जावं जे आमचे पॉलिटिशियन्स आसात ते, वो जावं जे पॉलिटिशियनांनी मुखार काडलेले आसात तेच भाशेन उलयतात. आनी आयकपाक दिसता की खरें हे गोंयच्या मोगाचे आनी हे तांच्या धर्माच्या मोगाचे. तांचो धर्म खंय तरी हाल्ला धोल्ला खत्र्यान पडलेलो आसा, सांबाळपाक सोदतात. देवाचें एक वाटेन उलयतात जाल्यार मनशांचेर एके भाशेन पाड घालपाचें उलयतात. जाल्यार इज देयर कॉन्शियन्स डेड ऑर इज देयर कॉन्शियन्स ट्रेन्ड? भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता बागेवन पावलू जेन्ना ह्या वेगवेगळ्या गांवांनी गेलो तेन्ना हो देवाचो संदेश, हो क्रिस्ताचो संदेश घेवपाक देवान तांची काळजां उगडलीं. आयचे वाचप आमकां सांगता देवान तांची काळजां उगडलीं आनी हो संदेश तांणी घेतलो. हो संदेश घेतल्या उपरांत तांचें ट्रेनिंग जालें. भावार्थ कशे भाशेन जियोवपाचो, भावार्थ आमकां कितें शिकयता, जेजूची शिकवण कितें, हें आयकून समजून तांचें ट्रेनिंग जालें आनी ही तयारी जाल्या उपरांत तेच दुसऱ्यांकूय शिकोवंक लागले. आनी देखूनच पयली क्रिस्ती सभा जी आसली ती एका मनाची, एका काळजाची, एकामेकाच्या मोगाची, एकामेकाच्या हुस्क्यान बोल्लली, भेदभाव करिना तसली आसली. कित्याक जी शिकवण जी आसली काळीज देवान तांचें उगडलें आनी तांच्या काळजान ती शिकवण घातली आनी हे शिकवणेक हो लोक उक्तो रावलो. जाल्यार आयची शिकवण भाव भयणीनो, आयज जी शिकवण चलता जाय ती वांकडी शिकवण भितर सरलेली आसा. ही सारकी आनी बरी शिकवण जी आहा ती घेवन लोक जेन्ना आपलें काळीज उगडटालो तेन्ना शांती आसली, तो लोक एकामेकाच्या मोगाक पावतालो. जाल्यार आयची शिकवण जी आसा सगळी उचांबळाय, राग, क्रोध आमचे मदें एके भाशेन उपजयत रावता. जें कितें घडलेलें आसा, जें कितें घडटा आनी जे भाशेन थोडे मनीस उलयतात तें ट्रेनिंग पासून जायत जाल्यार घडये वय तें ट्रेनिंग शिकयलां हे भाशेन. थोड्यांच्या मनान घातलेलें आसा, उमकें जरी तर करीत जाल्यार तूं तुज्या धर्मा पासत करता. उमकें जरी तर करीत म्हणल्यार जे कोण दुसऱ्या धर्माचे आसात तांकां जरी तर तूं मारीत जाल्यार तूं तुज्या देवाची खुशी करता. हें शिकयल्लें आसा आनी ताका लागून आयज जायते जाण जीव पासून काडपाक तयार आसात. आनी जीव काडटा आसतना तांच्या कुसेंसाक कांयच वायट दिसना, कित्याक ते समजतात आपूण देवाचें काम करता. कोणाचें कितें मोडटा जाल्यार हांव देवाचें काम करता, हें मतीन घातलेलें आसा. असलें ट्रेनिंग भाव भयणीनो आयज चालू आसा. आनी दुबाविरीत असलें जरी तर ट्रेनिंग दितात जाल्यार फकत एकूच कारणाक लागून, कोण तरी आपणाच्या हातान पदवी दवरूंक सोदता. आनी आमी जायते पावटी आमचे दोळे कुड्डे जाल्ले आसात, आमकां दिसती पडना, समजना, आमी त्याच वाटेन वेता. आमचो क्रिस्ती धर्म खेरीत भाशेन आमकां शिकयता बोगसण्याचें मन, समजून घेवपाचें मन, एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दाखोवपाचें मन. जायते पावटी हें अवघड करपाक, पूण आमकां क्रिस्ती शिकवण जी दिल्ली आसा ताचेर आड वचपाचें मन येता जाल्यार तें एक दुसरे भाशेचें ट्रेनिंग. आनी भाव भयणीनो, जरी तर आमकां असली तयारी वो असलें ट्रेनिंग चलता जाल्यार तेंच आमकां एके भाशेन डेड कॉन्शियन्स, मेल्लें कुसेंस जें आसा त्या वाटेन पावयना काय. ह्या पासत जो प्रश्न म्हाका विचारलो, इज देयर कॉन्शियन्स डेड? आनी दुसरो म्हजो प्रश्न, इज देयर कॉन्शियन्स डेड ऑर इज देयर कॉन्शियन्स बींग ट्रेन्ड? जाल्यार असलें जरी तर ट्रेनिंग जाल्यार इट इज एज गूड एज देयर कॉन्शियन्स इज डेड. आवर कॉन्शियन्स इज डेड, आमचें कुसेंस मेलां. तर भाव भयणीनो, आमी मरूंक ना, आमी आजून जिवी आसा. आमचें कुसेंस जरी तर मेल्लें आसा जाल्यार तें जागोवपाक
आमकां शारोती धाडला. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता दुमाळो येतलो आनी तुमकां दुमाळो दितात ते आपूण देवाची खुशी करता म्हूण समजतले, देवाक जाय तें आपूण करता म्हूण समजतले. हें पळय आसा तसलो वेळ आयलो आनी आमच्या मुखार आयज हो वेळ आसा. भाव भयणीनो, जरी तर आमच्या मुखार असलो वेळ आसा जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी उत्सांबड जावपाक आमकां जेजून सांगूंक ना. उत्सांबड जावं नये. जाल्यार असलो वेळ आयला जाल्यार आमी खुशाल जावपाचें. कित्याक ह्या वेळाक आमकां भागी म्हूण देव समजता की आमी असल्या वेळार थीर रावतले. आनी हें जेजून आदीं फुडें सांगून दवरलेलें आसा. तसलो वेळ पावतच तुमी थीर रावात. तुमकां देवस्थानांत व्हरत वा तुमकां मारपाक सोदीत हें सगलें जाता तेन्ना तुमी थीर रावूंक हांव तुमकां हें सांगता. तर आमकां सांगलेलें आसा, आमच्या मनान गेल्लें आसा जाल्यार भाव भयणीनो आमचें ट्रेनींग आसा तें क्रिस्ती ट्रेनींग जावं दी. दोतून आमी शिकल्या, आजून पासून शिकता. पवित्र पुस्तकान आमच्यान जायतो नियाळ करूंक जाता. जाल्यार हो नियाळ करून जें कितें सारकें आसा, जें कितें बरें आसा तें करूंक आमी सदांच मुखार रावया. दुमाळो कितलोय येवं, आमकां कितलेंय सतावं वा आमकां कोण मारूंक पासून येवं, जाल्यार खुशालकाय ही की देव समजता वो देव आमकां मानून घेता की हो पुरतो म्हज्या कामाक, म्हजें राज मुखार व्हरपाक हो मनीस, ही म्हजी धूव, हो म्हजो पूत पुरतो आसा. देखून खुशाल जावन भाव भयणीनो आमचें ट्रेनींग पवित्र आत्म्याच्या आदारान जावं दी. शारोती तुमकां पाठयतलो, तो तुमकां स्वताचो आत्मो दितलो, तो तुमकां शिकयतलो, तो तुमकां वाट दाखयतलो. तर आमकां दिसाच्या दिसाक आमच्या काळजान पवित्र आत्मो शिकयता, आमकां वाट दाखयता. जें कितें चुकीचें आसा तें आमकां चुकीचें म्हूण सांगता, जें कितें सारकें आसा तें सारकें म्हूण सांगता. आमची काळजां उगडुया, आमची मनां उगडुया. आनी तेन्नाच आमी हे वाटेर म्हणजे आमची यात्रा जी आसा ते वाटेर जेजूचे खरे पाटलावदार, नीज पाटलावदार आनी जेजूचे शिश्य जावंक पावतले. हे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. तोय बीन एक आमकां आमचें एक ट्रेनींग. आमी तयार जावंक आनी आमी भरोन येवंक. तर आमची फुडली वाट चलता आसतना ह्या जेवणान वांटो घेवन आमी गोठाय घेवया. गीत घेवया C18, page 36. यादी कुडो समोर पिता आमची मना समोर पुया आमी कुडो तयार करता काळजां आमची तयार करूया. Żołdar mężem nagle taką co sobie taka wygląda. Tak walien dylam się Dan marun lagi storia Kristaro kotti wonzate Amcia agenda storia म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तूं आमचो बाप म्हूण ओळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवें जालां.
तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान वपून दिता तें तूं दोयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखान भोगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सभी आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया बरे भशेन आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्याच्या वैभवान म्हूण सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय म्हूण सर्गीन तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाभारताचो गोड परगोटुया Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non viene tolo. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non viene tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना Amen.
जेजू आमकां आपलो स्वताचो आत्मो पाठयता. आमचीं काळजां ह्या स्वताच्या आत्म्याक उक्तीं करुया. जेजूंची केल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगसिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले, आमची कागनूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले, आमची कागनूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगला जेसू तू भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Moja jewnangia, baboin koshi basat, moje kuri rakat, kusalda kusayaka. Moja jewnangia, baboin koshi basat, moje kuri rakat, kusalda kusayaka. Jesu, Jesu, jivit tuje, Jivan borok kosak Pusnak jivan borok Jesu jivit tuje Saudi jivitam je Jesu jivit tuje Saudi jivitam je.
शिसामध्ये उबो रावून जेजू तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. बोमोगाड बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरमणीन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जे सभी आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वद उपकार. मायेका